जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान ताणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेच्या नांवान हांव करताय म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां ह्या दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांतल्यान 16:20-12 बोर्ड. तर प्रितीच्या भाव भयणांक हे पिडार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया आनी इल्लोसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाड करुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांक हे पिडार आमी देवाचें उतर आमी वाचुया. पवित्र पुस्तक उक्तें करून दुसरे इतिहासाच्या पुस्तकांतल्यान 16:20-12 बोर्ड आमी वाचुया. आपले राजवडकेच्या 39व्या वर्साक ताच्या पांयाक एक पिडा जाली. ही पिडा एकदम गंभीर जाली. हे पिडेक ताणें सोरेस्पराची न्हय पूण वैजाची बूद घेतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांक हो विशय हांवें तुमच्या मुखार हाडला हो पिडेस्तांक, जे कोण पिडेन कोश्टवता तांकां. आनीक हें पवित्र पुस्तक एक राजाचे वयर आमकां एक शिकवण दिता. आनीक हो राजा आसलो आपले राजवडकेच्या 39व्या वर्साक ताच्या पांयाकूय एक पिडा जाल्ली. आनीक ही पिडा एकदम गंभीर जाली. आनीक ताणें त्या पिडेचो एक देखभाल करूंक ना. आनीक ही पिडा गंभीर जाली. हे पिडेक ताणें सोरेस्पराची न्हय पूण वैजाची बूद घेतली. आनीक ही पिडा ताका जाल्ली ती गंभीर जाल्ली. आनी त्या वेळार ताणें सोरेस्पराची बुद्धी घेवना, सोरेस्पराची ताणें एक उतर घेवंक ना, पूण तो रोखडोच वैजाची धांवलो आनी वैजाशी ताणें बूद घेतली. हें जालें राजाच्या जिवितान. आनीक जें कितें राजाच्या जिवितान घडलां तें आमच्याय सोबें घडटा. दर एक प्रितीच्या भाव भयणाक जरी तर एक पिडा आसा आनीक ती पिडेन कोश्टवता जाल्यार पयलीं आमी दोतोराशी धांवता. आमी विसोत्ता ह्या दोतोर जे केल्यात ते सोर्वेस्परानूच हे दोतोरांक केल्यात म्हणून. आनीक तांकां दोतोरपण शिकयलां हे सोर्वेस्परा जिव्या देवान. तर हांगासर आमी चुकता. पयले आमी सोर्वेस्पराची बूद घेवंक गरजेची. सोर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागप गरजेचें. मागण्या वरवीं आमकां पेकोवणी मेवता हें आमी सोत मानूंक जाय. तो प्रितीच्या भाव भयणांक जी कोण हे वेळार हे पिडेंत कोश्टवता तांकां म्हजो उलो मात्ता. तुमच्या भावार्थान तुमी खंयसरूच तुमी आसा जाल्यार हे वेळार तुमी मागात आनीक देव तुमचें मागणें झेरूच आयकतलो. कित्याक हें जावन आसा जिवें उतर. आनीक जे राजान चूक केल्या ती तुमी करूं नाकात. ह्याच पासत हांव तुमकां म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांक उलो मारतां. हे वेळार केदें व्हडलें पिडा आसा आनी तुमी पिडेन कोश्टवता जाल्यार तुमचो भावार्थ घोट धरात आनीक देवाक तुमी एकूच फावट उलो मारून पळयात. आनी जेन्ना तुमी उलो मारतलें भावार्थान मारात उलो आनी देव तुमचें तें मागणें आयकतलो आनी ते पिडेंतलें तुमकां भायर काडटलो. तर हे वेळार आमी दर एक पिडेतांक आमच्या घरच्यांक जावं आमच्या फामिली कुटुंब्यान कोणूय पिडेंत आसा तांचे पासत आमी मागोया. तर प्रितीच्या भाव भयणांक हे वेळार जी कोण हो म्हजो व्हिडियो पळयता तांकां एक उलो मारता. जाता तितलो हो व्हिडियो तुमी शेअर करात. जाता तितलो हो व्हिडियो तुमी पोरगोट करात. चारूय कोनशांनी हें देवाचें उतर पोरगोट जावं दी. आनी जो कोण हो वेळार म्हजो व्हिडियो पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडियो हांव सोंपयतां.